5 कोटी रुपया खर्च करून फेब्रुवारान उक्तावण केल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची वर्सां भितरूच अवतिकाय जाल्या। नगरपालिकेन ज्या कंत्राटदाराक हो फूड कोर्ट चलोवपाक दिला तो थंय आशिल्ल्या दुकानदारांक सतयता अशी दुकानदारांची कागाळ। हो विशय आमदार निलेश काब्राल हाणें जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी दुकानदारांनी केल्या। फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुरू जाल्ल्या कुडचडेच्या फूड कोर्टाची सध्या अवतिकाय जाल्या। फूड कोर्टातले फॅन मोडल्यात तशेंच लायटी बंद पडल्यात। हे शिवाय थंयचो उदकाचो एटीएम लेगीत बंद पडला। वर्सावच्या पयलींच फूड कोर्टाची अवतिकाय जाल्ल्यान फूड कोर्टात आशिल्ल्या वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या। शुक्रारा आमदार निलेश काब्राल हांणी फूड कोर्टाची पळोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां। फूड कोर्टाचो कितें आसा इशू की फूड कोर्टा भितर जे तांकां अलॉट केल्ले आसा तांकां टायमींग 24 आवर्स जाय। फूड कोर्ट म्हणजे 24 आवर्स चलोवपाक शकता। ताचो वेंडर जो टेंडर घेतला तांचो इशू आसा, सो त्या वेंडराक सांगलें कितें इशू आसा ते म्युन्सिपालिटी डिस्कस करपाक ताका सोल्युशन काडटले। पूण जे वेंडर चलोवपाक शकता 12, 1, 2 पासून ताका कोण हालोवंक शकना। तितून भितर एक कॉमन टायप गार्बेज व्हरपाक जी आसा एक 11 साडे 11 ऑफिस करतले रातचे, आनी तेज्या फाटल्यान ते वेंडरान गार्बेज स्वता घरा व्हरून दुसरे हाडपाक जाय, नाल्यार की आतां हांगा खंय उडयता ते आसपाक जायना। सो हे 2-3 इशू आसले। फुडल्यान तेंचे भितर मुखार आनी कोण हाडून बसता म्हणजे रस्त्यार ते कशे प्रदीप बाब आमी आनी कावन्सील उलोवन पुलिशे सांगून तांकां बसपाक दिवचे ना। सो आनी तांकां फ्रीज बी घालपाक जाय, तेणी एप्लिकेशन दिवपाक जाय कावन्सिलाक जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो मागीर तांकां घालतलो। सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जी आतां मॉडर्न जाता ते फ्रिजी बिजी हाडटा, पयलीं फ्रिजी नाशिल्ल्यो, आयस बॉक्स घालताले। सो आतां तांकां कोणी खंयची कंपनी फ्रिजी दिल्या, सो तांकां ते फ्रीज घालपाक जाय। वेंडराक हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका परमिशन ताका ना तशें ते कावन्सिला फुडें विचारून कावन्सिलान परमीट केलें जाल्यार तांकां मागीर सब मिटर घालून लायटीचें बील तांणी फारीक करूंक पडटलें। सो बरो फूड कोर्ट जाता जाल्यार ताका इशू कांय ना, पूण तो इशू फूड कोर्ट बरो चलपाक जाय हेजे खातीर जे कावन्सील डिसिजन घेता ते फायनल आसता। कुडचडेच्या सुडा भाजी मार्केटात भितर बसच्या जाग्यार भायर बसपी भाजीकारांचेर सोमारच्यान कडक कारवाय सुरू जातली अशी शिटकावणी आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली। लायनाक आयताराकूय सकयल वयर वचपाचें। 2 दीस राव गो, 1 मिनट, तू एकूच कापडान म्हातारी जाली तू जानेवारीच्यान तो करतलो, कावन्सील करतले फुडल्या म्हयन्याच्यान ताका भायर बसपाचें आयताराक कितें करपाचें तें डिसिजन आमी घेतलें। पयलीं स्वता तुमी स्वता बसा वयर, तूं हेजेर तेजेर घालना सोमारच्या हांगा दिसपाक जाय। तूं दिसलें तूं इन्स्पेक्टर हाडून उखलून काड बाबा, मागीर बॉम्ब मारना। भायर आयलो न्ही ताका उबारो व्हरतले। तूं इन्स्पेक्टर ओके कुडचडेचे आमदार निलेश काब्रालान आयज जे फूड कोर्ट आसा आनी जे भाजी मार्केट आसा तेजें आयज इन्स्पेक्शन केलें। फूड कोर्टाचें सांगपाक गेलें जाल्यार जे लोक भायर गाडी घालून बसताले ते फूड कोर्ट जाले म्हणटकीर खंय तरी कितलेशेच दीस उरले ते येवपाक तयार ना जाले, पूण जेन्ना आमदारान तांकां समजालें तेन्ना ते फूड कोर्टाक येवपाक तयार जाले। पूण तेंचे खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा फूड कोर्टाचे तेचे थ्रू खंय तरी तेंचे हरेसमेंट जाताले, त्या खातीर लोकांनी कंप्लेन केली आनी आयज ते हांगा येयले आनी आयज तेणी जी समस्या लोकांक कितें जाता तेजे विचारली आनी तेंची जी समस्या आसा ती तेजो तोडगो काडटलो अशें तांकां आश्वासन दिलां। तुमी पळोवंक शकता हे फूड कोर्टात जे आसा ते फॅन चलनात, फॅन खंय तरी बंद पडलेले आसात, लायट्यो ना। तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता वॉटर एटीएम आसा तेजें उद्घाटन बरें थाटान माटान जाल्लें, तरी सुद्दां ते खंय तरी बंद आसा। भुरगे येवन बारीक भुरगे कळशे घेवन येतात तरी कॉयन घालून पळयतात तरी सुद्दां तितून उदक ना। तशेंच हांगा आयज निवळ गेलो फूड कोर्ट आमदार येवपा आसा म्हणून असले हे कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां आसात। तशेंच ते तेणी वचोन जे तेकोन भाजीचें मार्केट आसा जेंका लोकांक सोंपे दिल्या त्या सोंप्याचेर न बसता ते खंय तरी भायर बसताले, तांकां थंय समजावन तशेंच तांकां शिटकावणी दिल्या खंय तरी तुमी सोमार पर्यंत तुमी तुमच्या सोंप्यांनी बसना, तेन्ना तूं ना जाल्यार तुमचें जें सगळें सामान आसा तें म्युन्सिपालिटी आपूण काडूं लायतलो अशें तांकां सांगलेलें आसा। तशेंच बाकीचे बारीक समस्या आसा त्यो तेणी तेंचो तोडगो काडलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।